गव्हर्नमेंटान जी दुरुस्ती हाडलेली आसा 25 सप्टेंबर 2014 आणि जाका लागून हे आंदोलन सुरू झालेले आसा, हे आंदोलन येता ते विधानसभेक 100% तांकां फाटी घेवचे पडटले. ताचेर आतां आमकां उलोवपाची कांय गरज ना, तांकां घेवचेच पडटले. ते घेवंक ना जाल्यार फुडें कितें करपाची हें आमी तयारी करपाचें आसा. तर तेतून जो पयलो मुद्दो आसा तो इमिजिएट ह्या विधानसभेन जर तर तेंच्यांनी हे क्लॉजा जी आसा ती फाटी घेवंक ना, हे अमेंडमेंट आसा जर ते फाटी घेवंक ना जाल्यार हायकोर्टान गव्हर्नमेंटाच्या विरोधी रीट पिटिशन फायल करपाक जाय, म्हणजे केस घालपाक जाय की गव्हर्नमेंटान कुळाचेर अन्याय केल्लो आसा, ताचे सगळे ड्राफ्टिंग बिफ्टिंग सगळे रेडी जाल्ले आसा, फक्त इम्प्लिमेंटेशन करपाचें सुरू जावपाचें आसा. फक्त आमी ह्या विधानसभा जायसर रावलेले आसा. विधानसभेक फक्त आमी एक निवेदन दिवपाचें ठरलेलें आसा. एक निवेदन दिल्या नंतर जर तर तेंच्यांनी करूंक ना जाल्यार विधानसभा सोंपच्या पयलीं रीट पिटिशन्स तेंच्या सरकाराच्या विरोधात उबे रावतले, इतलें नक्की.